गोंय हे मुखेल पर्यटन थळ जावन आसा. हजारांनी पर्यटक दर दिसा गोंयांत येतात. मजा करतात, बऱ्यो यादी गाठीक बांदून वतात. मजा करतना पर्यटकांनी जबाबदारेन वागपूय तितलेंच गरजेचें आसा. हालीं दिसान दीस राज्यांत अपघातांचें सत्र वाडत आसा आनी चडशे फावट अपघात घडटना रेंट कारीचो विशय सामकार येता. पर्यटकां कडल्यान रेंट कारीचो वापर योग्य रितीन जायना हो एक विशय जाल्लो आसा. दुसरें म्हळ्यार पर्यटक गाडी रेंटाक घेता आनी आपल्याक जाय तशी चलयतात. गाडी चलोवपाची खुबशे फावट शिस्त दिसना. कांय फावट रेंटाक गाडी एकाच्या नांवार घेतात आनी चलयता दुसरोच मनीस. कायदेशीर रेंट कार सेवा दिवपी आसात तांच्यांनी कायदेशीरपणान सगळ्यो परवानगी घेतल्यात. ते प्रामाणीकपणान आपलो वेवसाय चलयता. मात आतां नवी रेंट कार लायसनां दिवपाची बंद जाल्ल्या कारणान कांय लोक जे चड पयसो जोडपाक सोदता ते खाजगी गाडयो नंबर पलटी मारून बेकायदेशीरपणान गाडयो रेंटाक दितात. आतां हाका सगळ्याक कारणीभूत कोण हो व्हड प्रस्न आसा. गाडी कोण नंबर प्लेटी पलटी करून दिता तो कारणीभूत, काय कोण चॅक करिनासतना गाडी घेता हो प्रस्न आसा. एखादो पर्यटक जर गाडी व्हेरीफाय करिनासतना घेता तर ताची चुकूय मानप योग्य न्हय. कारण तो पर्यटक मजा करपाक गोंयांत येता. मागीर ताका हें सगळें व्हेरीफाय करपाक वेळ खंय मेळटलो. मागीर प्रस्न येता तो ह्या सगळ्या भानगडीचेर लक्ष कोणें दवरप. हातूंत पयली म्हत्वाची भुमिका आसता ती जो कोण गाडी भाड्याक दिता ताणें रितीची गाडी कायदेशीर भाड्याक दिवपाक जाय. कारण ह्यो गजाली फक्त अपघात घडटा तेन्ना भायर सरतात. मागीर अशा वेंचीक लोकांक लागून इतलीं वर्सां गोंयांत कायदेशीर रितीन रेंटाक गाडयो दिवपी वा टॅक्सीवाल्यांचें नांव पिड्ड्यार जाता. गोंयचेंय नांव पिड्ड्यार जाता. प्रायवेट गाडयो कांय लोक रेंटाक दितात आनी हातूंत अश्यो भानगड्यो करून आमी भायल्या लोकांक उलोवपाक संद दिता. आमच्या रेंट कॅब वा टॅक्सीवाल्यां बद्दल चुकीचें उलोवपाक तांकां संद मेळटा. आयज दर मनीस भायले येवन टॅक्सीवाल्यां बद्दल चुकीचें उलोवन वता कारण ह्या सारकिल्ल्या कांय लोकांक लागून. सगळेच टॅक्सीवाले वा रेंट कॅबवाले वायट मार्ग आपणायता अशें ना. ते प्रामाणीकपणान आपलो धंदो करता. मात कांय जाण जे चुकीचे मार्ग आपणायता ताका लागून सगळ्यांचें नांव पिड्ड्यार जाता. अशा आडमार्गान वावुरप्यां खातीर गोंयचें नांवूय पिड्ड्यार जाता. तशेंच लोकांचो जिवूय संकटांत घालतात. ह्या सगळ्यां वयर गव्हर्नन्स बॉडी जी आसा, येरादारी खातें वा ट्राफीक हांचोय म्हत्वाचो रोल आसा. ट्रान्सपोर्ट खातें लायसन्स दितना कितलें व्हेरिफिकेशन करता तो एक प्रस्न आसा. आतां ह्याच व्हिडियोत पळयात. पर्यटक सांगता ताचेर कळटा गाडयेक लायिल्ली नंबर प्लेट वेगळी आनी गाडयेंत एक्स्ट्रा 2 आशिल्ल्यो नंबर प्लेटी वेगळ्यो. मिटर काडून उडयल्लो आसा. तो चॅक करता काय ना होवूय एक प्रस्न आसा. पुलिस, हम दिल्ली से टूरिस्ट आए हैं. हमने ये 4 दिन पहले गाड़ी ली थी रेंट पे. ये नंबर देखिए आप. अभी ये गाड़ी 2 घंटे से परेशान है. हमारी फैमिली साथ में, छोटे बच्चे हैं. वो ना सपोर्ट दे रहा, बदतमीज़ी से बात करता है और कह रहा है कि आप खड़ी कर जाओ और आप चले जाओ, जो आप पे बस की हो कर लेना, ठीक है ना. मैं यहाँ का बहुत बदमाश गुंडा हूँ. आप मुझे जानते नहीं हो कि मेरे कितने लंबे हाथ हैं. और आप देखो सर, हमने जब गाड़ी की देखी है कि इसमें हम टूल वगैरह देखें तो इसमें देखो सर हमको क्या मिला है. ये देखो जी, इसकी बंदे की नकली प्लेटें हैं. ये बंदा देखो जी इस गाड़ी को, ये बंदा देखो जी इस गाड़ी को कहाँ का चलाता है. वो आप पुलिस अथॉरिटी डिपार्टमेंट को कितना बड़ा फ्रॉड करता है. ये देखिए जी, तीनों टैक्सी प्लेट अलग है, रेंटेड प्रॉपर्टी रेंटल वाली प्लेट अलग. और देखिए सर, ये टैक्सी वाला मीटर निकला है इसकी वजह से. गाड़ी में ना कागज है भी हमने देखा है, ना कुछ है. ये टूल किट हमने देखा था कि मैंने कहा टूल किट देखते हैं कि भाई बोनट खोलने की बजाय. हमें तो नॉलेज है नहीं सर, हम तो छोटे बच्चे हैं, हमारे साथ सीनियर सिटीजन हैं, सारे दिल्ली से आए. हमारी 3 गाड़ियाँ, 2 गाड़ी इससे ली थी और पिछले 2 घंटे से बदतमीजी से बात कर रहा, फ़ोन काट रहा है. इसने हमको धमकी भी दी थी कि 9 बजे तुम्हारा अगर कल गाड़ी नहीं मिली वापसी तो 9 बजे मैं अपने यहाँ से सिस्टम से गाड़ी बंद कर दूंगा. मैं यहाँ का बहुत बड़ा गुंडा हूँ, आप मुझे नहीं जानते, मेरे यहाँ गैंग चलते हैं. ये सर हम परिवार वालों को इस तरह से धमकी देना तो ये कोई अच्छी बात नहीं है. ये जंगल देखो सर, हम वहाँ जंगल में हम खड़े 2-2.5 घंटे से. कुछ भाई लोग आए हैं जो हमारी हेल्प करने के लिए, लेकिन उनके पास भी कुछ नहीं है. तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको संज्ञान में लें. ये जब हमने गाड़ी ली थी तब भी इसने बदतमीजी हमारे 2-2.5 घंटे एयरपोर्ट पे भी खराब करे थे. मागीर अशा गजालींचेर लक्ष कोणें दवरप.
स्पीड गव्हर्नर मिटर लाय सांगून ट्रान्सपोर्ट खात्याची जबाबदारी सोंपता काय होवूय एक प्रश्न आसा. ह्या सगळ्या गजालींनी लक्षांत येता ती गजाल म्हळ्यार जोडटा एकटो मजा करता दुसरो मात जीव वगडायता तो निश्पाप गोंयकार वा निश्पाप एखादो पर्यटक. पर्यटकान भाड्याची गाडी पयशांनी रेंटाक घेतली हाचो अर्थ ताका गाडी रस्त्यार कशा कशी चलोवपाचें लायसन्स मेळटा अशें न्हय. त्या पर्यटकानूय त्याच जबाबदारेन शिस्तीन गाडी चलोवप म्हत्वाची आसा. सोरो पिवन गाडी चलोवन कोणाक त्रासान घालपाक तो शकना. गोवा हे कुछ भी चलता हे हो दृश्टिकोन पर्यटकान बदलपाची गरज आसा. ह्या खातीर यंत्रणेनूय कडक कायद्यांची अंमलबजावणी करपाक जाय. सुरावले जाल्ल्या अपघातांत चुकीच्या दिशेन येवन दुचाकी चलोवपी एके बायलेक धपको दिल्लो. ती बायल गंभीर जखमी जाल्ली. शिवोलेच्या अपघातांत तरणाटो आपली चूक नासतना सोंपलो. हातूंत लुकसाण जाता तें सामान्य मनशाचें. त्या फामिलीचें जे एकाद्याचे मजेक लागून आपले मनीस वगडायता. सरकारान हातूंत कितलें लक्ष दिवप होवूय एक प्रश्न आसा. ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान हातूंत लक्ष घालून सगळें शिस्तीन जाग्यार घालपाक जाय. मात इतल्यो घडणुको घडूनय डिपार्टमेंट अजून ह्या गजालीं कडेन गंभीर दिसना. ते वेगळ्याच गजालींनी बिझी आसा. ताका लागून हाचेर खर उपाय घेवपाक जाय. जशी एखादी रेंट कार मोकली तर जो गाडी चलयता त्या मनशाक जी शिक्षा जाता ती कडक जावपाक जाय. एक रूल तसो तयार जावपाक जाय. रेकलेस ड्रायव्हिंग केल्यार आनी अपघात घडल्यार कमीत कमी त्या मनशाक कमीत कमी 15 ते 20 दीस तरी नॉन बेलेबल ऑफेन्स रजिस्टर जावपाक जाय. जाल्यारूच कितें तरी बदल जावपाक शकता. ना तर एखादो पयशे भरता आनी बेल मेळयता. अशें घडटा म्हूण तांकां कायद्याचो भंय उरिल्लो ना. अशें केल्या बगर लोकांक शिस्त येवची ना. हाचेर आळो येवपाकूच जाय. हो कायदो फक्त रेंट कारवाल्यांक न्हय तर दर मनशाक जो बेशिस्तपणान गाडी चलोवन अपघात करता वा दुसऱ्याचो जीव धोक्यान घालता तांचेर लागू जावपाक जाय. कारण ही आयज काळाची गरज आसा. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट.